राजकारणाक लागून त्या देवार खंय ती एक ऑर्डर काडली कस्टडियन ताका जाले आतां 54 वर्सां. म्हणजे तुम्ही आनी पुर्तुगीज जशे हांगा 450 वर्सां रावले तशी ती दवरूंक सोदता. जर तुमकां तो पर्पज जालो ना आनी लोक डिमांड करतात पणजे येवन असली हे करता जाल्यार तुमी कित्याक काडिना ती विचार कित्याक करिना. सादी गोश्ट ताबडतोब सचे ऑर्डर इज विथड्रॉन आनी कोण मागीर तुमी कलेक्टर करा एडमिनिस्ट्रेटर करा आनी काबार करा. तर ना व्हडले व्हडले हे ते पुर्तुगीजांक कशें दिसतलें तो म्हणजे अरे ताका तुमी व्हरून पयशे दिता म्हणजे कितें लज न्हय. तो कोण तो सो कॉल्ड कोंदी म्हणटात हे करून कोंदी म्हणून शब्द आसा आमच्या हातून कॉन्स्टिट्युशनान आनी खंयसर ना 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 मागीर ताका व्हरून पयशे दिता. एकदां 46 लाख दिले एकदां 12 लाख दिले इतले आनी कितले हे कितें कोण आमी सिनारी बाब आणि मध्ये तो एक आणि कोण तिसरो नवत निर्माण झालो ज्याका कसलोच आगा पिछा ना ताका ह्या लोकांनी काढून 45 लाख दिले आणि ते 45 लाख घेऊन तो आता लोकांच्या विरुद्ध झगडटा. हांव ह्या मुद्द्याचेर आतां डेफिनेटली तुमचो लिडरशिपाचो मुद्दो काडला ताजेर येता ताजे पयलीं सराक घेता. सर तुमी एडमिनिस्ट्रेटिव्हली सगळी गजाली पळयतात तुमकां कितें चूक दिसता 40 आमदार आसपा भितर? हो प्रश्न तुजो पळय आसा की 40 आमदार आसचे काय नासचे हो सामको एकाडेमीक प्रश्न. ही गजाल घडणी शक्य ना. 40 आमदार असले म्हणून घातही जायना. 40 आमदार हाऊ दे बिहेव अँड हाऊ दे दिस दॅट इज इम्पॉर्टंट. हळूहळू करून तूं पळय कांय बऱ्यो गजाली घडटल्यो. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्युशन आनी त्या प्रोसेस ऑफ इवोल्युशनाक म्हजे अगेन हांव आय एम कमिंग बॅक म्हजो होप ह्या दोगूय भुरग्यांचेर. नागेश बाब जाणटो जालो ताणें आपली टायमार आपली भशेच्यान सिनारी बाबान देशा खातीर राष्ट्रा गोंया खातीर त्याग केलो. आमी दुसरे लायनींतल्यान गेले की आमकां तें कडचें पडूं ना. आमी वी आर विटनेसीस टू वॉट दे वर डुईंग यंग विटनेसीस. पूण यंगर जनरेशन जें आसा तांणी जर चिंतलें दॅट चिंतप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. चिंतप हांव सामकें इनवर्टेड कॉमास घालता. तांणी जर चिंतलें की हें अशें जावपाक हांव दिवचो ना आनी हांव गोंय वेगळे मार्गान व्हरतलो आनी देन ओन्ली दीस इज पॉसिबल. ते मागीर 40 जाग्यार 50 जाल्यारूय हरकत ना. 40 12 लाखां मदीं तूं जर वांटून घाले जाल्यार सादारण एकल्याक 30,000 रिप्रेझेंट करता तो. 30 मागीर 70% गोंय सारके भागान हें जर जालें जायत जाल्यार 21,000ची वोटींग जाता. 21,000 लोकांक तो रिप्रेझेंट करता. देर इज नो हार्म इन इट म्हाका तरी दिसता. 40 जाग्यार फाल्यां 50 पासून जरी जालें जाल्यार डजंट मॅटर. क्वॉलिटीची क्वॉलिटी महत्वाची क्वांटिटी न्ही. फाल्यां तुमी म्हणटात की फाल्यां ते 10चेर सुद्दां जरी हाडले आनी क्वॉलिटी हीच उरली तरी काय फायदो जावचो ना. तरी काय फायदो जावचो ना. थंय हें महत्वाची क्वॉलिटी महत्वाची. सर लिडरशिपाचो मुद्दो काडलो. लिडरशिपाचो मुद्दो सामको महत्वाचो की भाऊसाहेब बांदोडकार जातकीर एवरीबडी एग्रीज दॅट आमकां तशी लिडरशीप घेवन मुखार वचपी कोणूच कित्याक मेळना. कित्याक मेळना म्हणजे मेळना हो फॅक्ट आसा. कित्याक मेळना म्हणजे ज्यांकां ज्यांकां संदी दिली तांणी परफॉर्म करूं ना. आतां काही जाणांक एकदाच संदी मेळ्ळी, काही जाणांक 4-4, 5-5 फावटी संदी मेळ्ळी. पूण संदी मेळूनय तशा तरेचे एक मुवमेंट फुडें व्हरप किंवा एक पॉलिटिकल लिडरशीप आपली दाखोवन दिवप किंवा विजन दवरून एक 40-50 वर्सां नंतरचे गोंय कशें आसतलें, गरजो कितें आसतल्यो अशा तरेन जावना. हे हो फॅक्ट आसा. आमी पळयता त्या आत्ताच्या लिडरशिपी पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर एकाय अशा टर्मान असेंब्लीच्या अशें दिसूना की ह्या लिडरशिपीन ह्या व्यक्तीन किंवा ह्या लिडरान अशीच बरी एक गोंय बरो बांदपाचो अशे प्रयत्न केले अशें दिसूना. खरेंच दिसूना. आतां कित्याक दिसूना? पब्लीक प्रेशर नासलें. पब्लीक प्रेशर म्हाका दिसता आसलेंच. प्रत्येकाची इच्छा आसली की तरी फुडें बरें जावचें म्हणून. आतां सिनारी बाबानूय सांगलें मायग्रेशना पासून सगळ्यो ह्यो पयलींच्यानूय आसा तेन्नाच्यानूय चिंता आसा. आतां चड वाडल्या पूण जावना हो फॅक्ट आसा. आनी दुसरो फक्त हेचें एकूच मत सांगता ह्या 40 हेचेर फक्त की म्हाका दिसता की घटनेनच ती तरतूद आसल्या कारणान 40 आमदार आसचे पडटा. तो एकाडेमीक प्रश्न आसप की नासप. पण हांवूय एग्री जाता की 40 आसूं 50 आसूं किंवा 10 आसूं न्ही पण एक तर पब्लीक प्रेशर आनी दुसरें म्हणजे क्वॉलिटी आमच्या राजकारण्यांची ती जर आसत की वाल्मिकीन एक बरो मुद्दो काडलो की करियर म्हणून पळयता. जो पयलो येता तो आपलो जन्मभर आपण राजकारणी म्हणून सत्तेन रावपाक त्यानंतर आपल्या चल्याक किंवा चलयेक किंवा आनी कोणाक सुद्दां हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हणून हे जाला की मागीर अशा तरेचे आमी कायदे करूं शकता न्ही की आतां इंग्लंडान कायदो आसा किंवा अमेरिकेचो आसा तो अध्यक्ष 2दाच जाता. ताका 2च टर्म मेळटा. त्यानंतर तो बिल क्लिंटन 2दा अध्यक्ष जातकीर रिटायर जावन समाजकार्य करता. हे अशा तरेचे समजा खासदारकी किंवा आमदारकी आमी ठरावीक टर्मूच तांकां मेळटली त्यानंतर मेळची ना की तो उबो रावूं शकना. अशें आमच्या आमदाराचें दिसता तुका प्रेशर आसत जाल्यार कित्याक दिसना?
प्रेशर आता लोकपाला खातीर किंवा बऱ्या गोष्टीं खातीर आमी सुद्दां हांगा जर आमच्या बऱ्या कायद्यां खातीर आंदोलन केलें जाल्यार प्रेशर कित्याक बिल्ड जावचें ना. ते आतां परत मागीर आमचेरूच आसा, म्हणजे आमच्याच लोकांचेर आसा, नवीन पिळयेचेर आसा, आमच्या सारक्या कित्याक लिडरशीप तयार जालना अशें दिसता? लिडरशीप जाली ना हे संजय सामकें स्पश्टपणान सांगलें की जाली ना. लिडरशीप तयार जालें ना इतल्याच खातीर की हांवें सांगलो तो मुद्दो सुरवातीक हांवें सांगिल्लो की आमी चिंतता आसतना गोंयच्या समाजांत हो क्रिश्चन, हो हिंदू मध्ये हो सारस्वत, तो भंडारी, तो आनी कोण, ही लिडरशीप पळयतात आमी. म्हणजे कितें आसा, एक समाजाची लिडरशीप जाय. पयलीं सांगलें एक समाज पुरुश आमचे मदें घडूंक जाय म्हणून. ही मेंटलिटी आमकां गोंय स्वतंत्र जाले नंतर जी येवंक जाय आशिल्ली तो विचारूच आमी केन्ना केलो ना. आनी म्हणून तातूंतल्यान जें कितें आयलें तातूंत जो कोण आमचो राज्यार बसलो ताणें आपली 5 वर्सां कशीं बरीं वतलीं इतलेंच पळयलें. तो लिडर जालो ना. आतां पळय, गोंय संघ प्रदेश आशिल्लो, गोंयचें राज्य जालें. हांव जाणा की जेन्ना राज्याचो दर्जो जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना गोंयांत एक अशे तरेचें वातावरण दिसूंक जाय आशिल्लें आमकां, बाबा पळय आमी राज्य कांयच जालें ना, म्हणजे कांयच घडलें नाशिल्ल्या भशेन तें राज्य तशेंच चालू उरलें. बरोबर कितें तें तशें चालू उरलें. म्हणजे हाजो अर्थ असो की दुसरें तो आमी म्हणटा तशें की आमी अमकेंच करूंक जाय, अमक्योच गोश्टी करूंक जाय, अश्यो गोश्टी आमी करपाचें आमचे कडेन आमी करपाचो प्रयत्न करना. हांव हांगा एक पंडीत जवाहरलाल नेहरूचें उदाहरण घेतलां. पंडीत जवाहरलाल नेहरू जेन्ना हिंदुस्थानचो प्रायम मिनिस्टर जालो ताणें थारलें ह्यो गोश्टी करूंक जाय आनी त्यो ताणें केल्यो. म्हणजे ह्यो संस्था निर्माण करूंक जाय, ही इन्स्टिट्युशनां निर्माण करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, केलें. गोंयांत असलें कांयच ना. गोंयांत तेन्ना लोक झगडले, रस्त्यार आयले, तोडफोड केली, तेन्ना मागीर निरुपाय म्हूण हांव करतां. सादारण घे राजभाशेचो प्रश्न, कित्याक लोकांक झगडचें पडलें 555 दीस. राजभाशेचो प्रश्न निर्माण जातना सोडोवंक जातालो, जो शेवटी तुमी तसोच सोडयलो. पूण तुमी तें आमी तें करूं ना. कारण इतलेंच खातीर की आमकां एक कितें तरी गोंय घडोवपाच्या खातीर ज्यो गोश्टी आसात त्यो आमी करूंक जाय अशे तरेन चिंतपी आनी तें करून घेवपाक फाटल्यान लागपी अशे धडक आशिल्लो मनीस मेळ्ळो ना. सुनील, अजूनय तरणाटे चिंतना जात, धर्म, सेक्शन्स, लॉबीज, कम्युनिटीज हें पळोवन चिंतता आनी गजाली ठरयता काय? कॅन वी से की एटलीस्ट आतांचें जें जनरेशन आसा थंयच्यान जर मुखार पळयलें जाल्यार हो प्रभाव कमी जायत वतलो? म्हाका भरपूर डिफिकल्ट दिसता हें. कित्याक तूं म्हणटा की आयच्या तरणाट्या भितर सुद्दां हो आसा उक्तेपणान उलोवन दाखयना पूण भितरले भितर आसा. अशें जर बेश्टे अशें उलोवपाक मेळ्ळें सायडीन जाल्यार ह्यो गजाली भरपूर भितर 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 रुजल्या ह्यो कळटा आनी हें खूब घातक आसा. म्हाका जाल्यार खूब वायट दिसता. हें तुमी सांगपाचें कित्याक जाता? प्रत्येक वेळ म्हणटा की नवीन जनरेशन जेन्ना एक भुरगो तरणाटो आसता ताजें मेन एस्पिरेशन आसता तें केन्नाय असली गजाली भितर घुसमटून उरना. आणि म्हाका दिसता इट इज अवर फेल्युअर. शिक्षणाचो आमचो फेल जालो काय दिसता म्हाका. कारण शिक्षणाची एक म्हत्वाची कार्य इज टू बरोसो संस्कृत समाज घडोवप, जो समाज टॉलरन्स म्हणटा सामको मानतलो, सहिष्णुता बाळगितलो. आणि असो समाज जर आमचें जर शिक्षण घडोवंक जर शकना आणि आमी जर फक्त टॅक्नोक्रेट्स आणि आमी फक्त त्या लायनींतल्यान शिक्षण आनी नोकऱ्यो हाजीच सांगता. आणि दीस इज लार्जली द केस. आज इंडस्ट्री बी आमकां इंडस्ट्रीची ऑर्गनायझेशन्स पळय आसात न्ही ते आमकां शिक्षणवाल्यांक सांगता. हांव शिक्षणवाले बी म्हणटा. आमकां शिक्षणवाले सांगता की तुमी कितें करता. शिक्षणवाले शब्द ना वापरपाची परिस्थिती आयल्या. नाही वापरपाची आयली इतले खातीर की दीस इज हाव दी ट्रेड ग्रुप्स, दी इंडस्ट्री ग्रुप्स लूक एट अस. कसलें तुमी प्रोड्यूस करून आमकां दितात ते दे आर नॉट युजफूल. तांकां हें कळना, तांकां तें कळना, तांकां तें कळना. मागीर वड्ड्याचे बोंबले देठांतल्यान तांकां सांगचें पडटा बाबा शिक्षण कित्या खातीर. शिक्षण तुका सगळी क्लार्क दिवपा खातीर न्ही किंवा मॅनेजर दिवपा खातीर न्ही. शिक्षण हो बरो समाज घडोवपा खातीर. म्हाका दिसता वी आर समवेर रॉंग ऑन दीस ग्रावंड. समवेर रॉंग ऑन दीस ग्रावंड. समवेर वी नीड टू डू एन इंट्रोस्पेक्शन. थिसूळ जाल्यार आमी ताजेर इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. आय एम ए पार्ट ऑफ दॅट सिस्टम. एक्झॅक्टली. देरफॉर म्हाका हें भितर रावन सिस्टमा भितर रावन म्हाका दिसता की खंय तरी आमचेंय चुकता, खंय तरी आमी ताजेर विचार जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सर तुमकां कितें दिसता? सराच्या म्हणण्या प्रमाणे आमची शिक्षण वेवस्था सुद्दां प्रोफेशनल्स घडोवपाच्या दृश्टींतल्यान फोकस जायत गेली आनी बरो मनीस घडोवपाचें खंय तरी कुशीक पडत गेलें. शिक्षणाचो दर्जो इतलो खाली आयला की शिक्षकाक सुद्दां कांय रिस्पेक्ट उरूंक ना.
जेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना शिक्षका म्हणजे आमी सगळे वाटेन सुद्दां वता तेन्ना प्रत्येक जाण हें करताले, मानताले. आयज उरूंक ना. शिक्षणान सॅलरी तांची वाडली, पण दे आर नॉट. मोस्ट ऑफ द शिक्षक सामके नालायक म्हजे दिश्टीन कोणाक वायट दिसूं हें सांगता हांव. आनी हांवें पळयल्या, कित्याक GPSC सुद्दां आसतना हांव पळयतालोच सगळें करून. बरो वयलो व्यू मेळटा शिक्षकांचो. ही परिस्थिती आसा, ही मान्य करूंक जाय तुमी. शिक्षक आयज तितलो डिवोटेड ना. एका वेळार आशिल्लो तो खंयचो सावंतवाडीचो खंयचो मास्तर येतालो आनी बाबडो कोणा कडसून भिक्षुकी आनी हें करून करता आनी बरें तयार करतालो आनी जावं इश्कॉल प्रमाण तांकां इतलो रिस्पेक्ट मेळटालो सोसायटीन. आनी हातून आसा शिक्षक म्हणजे आनी कोणी तशें क्रावडांतलो एक मनीस ना. वाल्मिकी कितें दिसता जेन्ना ही परिस्थिती सर स्वता सांगता शिक्षक वाले हो शब्द वापरता जंय म्हाका खूब भंय दिसता. शिक्षणाचे वाले. आणि सिनारी सर तर सांगता की आपल्याक शिक्षका वयलो विश्वास गेला. अशी परिस्थिती भितर तूं जे तरणाटे तुमचे बरोबर फाल्यां तुमची ह्या पॉलिटिकल जर्नी भितर वांटेकार जातले, तांकां तुमी कशें करून पळयता आनी तांकां तुमी कशें हें करतले? म्हाका दिसता फक्त इश्कॉलाचें शिक्षणूच म्हत्वाचें ना, घरचें शिक्षणूय खूब म्हत्वाचें आसा. एस्पेशली असल्या बाबतीन म्हळ्यार कास्ट रिलीजन त्या हाजेर ते जे तुमकां बायस आनी जे प्रेडिज्यूसीस येता तकलेन ते केन्ना केन्नाय घरचे म्हणजे आवय बापांक नाल्यार काकाक मामांक कोणाक घरचे पळोवन ते डिस्क्रिमिनेशन करपाची संवय जाता. नॉर्मली स्कुलान गेल्यार एज अ फ्रॉम द बिगिनींग नॉर्मली इट इज अ क्लीन स्लेट म्हणटा तशें, पूण हे प्रेजुडिसीस मागीर आमी ऍड जायत रावता. आनी एक प्रॉब्लम जाल्या म्हळ्यार आमकां रोल मॉडेल अशें चड उरूंक ना. एस्पेशली अशे फेर आनी एथिकल अशे रोल मॉडेल्स उरूंक ना. आनी जर तुमी पळयल्यार पयलीं हांव म्हणिल्लेच वोट बँक पॉलिटिक्साचे खूब जाल्या आनी प्रॉब्लम जाला म्हळ्यार खंयच्याय क्षेत्रांत जर तुमकां कितें इम्प्रुवमेंट जाय जाल्यार देर शूड बी कॉम्पिटिशन. पॉलिटिक्सान कॉम्पिटिशन उरूंक ना. BJP आनी काँग्रेस हॅव बिकम टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन. म्हळ्यार जे पळय स्टँडर्ड्स आसता ऑफ कॅम्पेनींग ऑफ पॉलिटिकींग ते दोगूय सेम करतात. वोट बँक पॉलिटिक्स दोनूय करतात, कम्युनलिझम दोनूय करतात, करप्शन दोनूय करतात. म्हणून दॅट देर इज नो होप लेफ्ट फॉर द यूथ की आपल्याक अरे बाबा हो दुसरे वेगळे कितें करता दॅट अपील्स टू मी, तो उरूंक ना. तो स्वताय डिसायड करता की आपणे नेमके ह्याच व्यवस्थेचो भाग जावन जगपाचें. करेक्ट. तो सिस्टमूच आपल्याकडे आनी पर्याय ना. हय हय. आनी तोय निवडा त्याच व्यवस्थेचो भाग जाता. एक्झॅक्टली. म्हळ्यार सिस्टमूच तसो आनी देर इज नो होप. अशें डेली तांकां तो एक हें मेळटा, लेसन मेळटा. म्हणून सो दे ऑल्सो लूज होप ओवर इयर्स आनी मागीर तशेंच जाता. म्हाका सर्व मुद्दम प्रश्न विचारपाक जाय कारण तरणाट्यांच्या विशयाचेर आमी उलयतात की सरकारी नोकऱ्यांची एक प्रचंड फेड तयार जाला आनी म्हाका ते खूब डेंजरस दिसता. कारण प्रत्येक मनीस इतले आमगेले तरणाटे सगळे खूब कितें करपाक जाता पण दर एकटो वता आनी त्या मिनिस्टराच्या आनी त्या आमदाराच्या पांयार घालून घेता. ह्या मेंटलिटींतल्यान जो समाज तयार जातलो तो डेंजरस तयार जावचो ना. सामको तो खूप महत्त्वाचा भाग असा तो म्हणजे प्रत्येकाक आता दिसता किंवा ती घरान आता वाल्मिकीन म्हटल्या घरातल्या वातावरणाचो किंवा कास्ट किंवा हेचेरय संबंध असता. ही तशीच परिस्थिती आसा की खंय तरी एक सामको पक्के मनान आसता की एकदाचे हो भुरगो म्हाजो एकदा शिकून आनी खंय तरी एकदा खंयच्या तरी गव्हर्मेंट हेतून एकदा लागून लागलं की चल त्याच्या आयुष्याचे सगळे कल्याण जाले. ॲक्च्युअली तो आज परिस्थिती आमी जी पळयता तो लागलो की तो सोंपलो. फुडें कांय ना त्याचे. ही दुर्दैवान अशी परिस्थिती आमी पळयता. सो ह्या हेतून परत तो मायंडसेटूच तो आणि त्याच्या भितर जी कुवत असता अदरवायज तो जर भायर आसत सरकारी नोकरेच्या जाल्यार तो जे कितें करूंक शकता ते सगळे सोंपता थंय तेजे आणि तो फक्त ती क्लॅरिकल किंवा एक ठरावीक पद्दतीन तितकीच कामां तो करपाक लागता. सो हे कशें हें करपाचें म्हाका खबर ना. म्हणजे आमी चर्चा करूंक शकता ताचेर की हो जो एक मेंटल ब्लॉक कसो आसा की सरकारान गेलो जाल्यार करियर जाता. राजकारणी वोट बँक म्हूण तयार करतात. हाका एक नोकरी दिली हागे घरातली 4 मतां, ताका एक नोकरी दिली तागे घरातली 4 मतां. तशी कॅल्क्युलेशन आसता. ही कॅल्क्युलेशन असतात. कोणाक दिवपाची ज्याची 9 मतां मेळटा ताका नोकरी दिवपाची, 2च असल्यार दिवपाची ना, त्यापेक्षा ती फुकट अशी कॅल्क्युलेशन जाता. खरें तर त्याच्याय फुडें सांगता राजकारण्यांचें कामच न्ही हे नोकरी दिवप. हे नोकरी दिवपाक GPSC किंवा सिलेक्शन करपाक ते प्रोसिजर आसा, रिक्रुटमेंट रुल्स आसा, त्या प्रमाणे जावपाक जाय. आनी आमचे सिस्टम्स इतल्यो कॉलॅप्स जावपाक लागल्या की आमी आतां अशें उलयता की राजकारण्यांनी कितल्यो कोण राजकारणी कोण नोकरी दिवप. कॉलॅप्स जावपाक लागल्या न्ही, कॉलॅप्स जाल्लीच. हांव अजून तितलें मानचो ना. सांगू वेळ ना जाल्यार हांव सांगतलो कॉलॅप्स जाल्लीच आसा. कारण तुका योग्य मनशाक नोकरी मेळना.
मिनिस्टर योग्य सांगता मनशाक हांव योग्य दितलो नोकरी, नोकरी. हांव दितलो नोकरी. आमी ही भाशा आयकला न्ही मिनिस्टरांच्या तोंडांतल्यान, हांव नोकरी दिता. म्हणजे कितें, हो कोण तरी एक मोठो स्वर्गांतल्यान आयिल्लो राजा आसा आनी तो लोकांक नोकरी दिता. अरे नोकरी कोण दिवपाच्यो? नोकरी दिवपाच्यो सरकार.